मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी खुर्साच्या सांजोवां बरयल्ल्या आत्मीक गीत हाचे विशयी उलोवन आसले हांव. पोर ताका एक इंट्रोडक्शन आमी दिलें. आज आमी तें गीत समजून घेवंक प्रयत्न करतले हांव. ह्या गिताक 40 स्टांजा आसात. ह्या गितांत आमच्या जिविताची मोगाची जिणी तो दाखोवन दिता. कशें आमच्या कुडींत, आमच्या मतींत आमी वाडून येता गी, तशेंच आमी आमच्या मोगाच्या जिणेंत वाडोवंक येवंक साध्य आसा आनी आमी वाडा जाय. हें वाडून येवचें कशें? वाडून येताना कितें घडटा, आमी कितें भोगता तें तो संक्षिप्त तरान दाखोवन दिता. आमच्या जिणेंत आमी पळयता तरणाटीं एकामेकाक मेळटात, मोगार पडटात, तीं एकामेकाक भेट करतात. भेटे मारिपाक एकामेकाची वळख तांकां जाता. एकामेकाक तीं आकर्शीक जातात, संतोश पावतात. आनी अशें थोडो टायम गेल्या उपरांत तीं एकामेकाक भास दितात. आमी तें लग्न जाता म्हणून. हाका आमी करार म्हणटा हांव. तें एक दुसरें मेळ जावन आसा. पयलें मेळ भेट, दुसरें मेळ तें करार. करार जाल्या उपरांत करार जाता आसतना कितें म्हण तें एकामेकाक ते एक गिफ्ट दितात. आनी करार जाल्या उपरांत थोड्या तेंपान तीं लग्न जातात. एकामेकाक तीं समर्पण दितात. एकामेकाच्या संतोशा खातीर, एकामेकाच्या सहाया खातीर तांची जिणी संपूर्ण जावन सरता. हें सादारण जावन आमच्या सैमीक जिणेंत घडटा. आमी पळयता आमच्या समाजींत अशेंच घडटा. अशेंच आमच्या आत्मीक जिणेंत ती घडोवन येता म्हणलें खंयच्याय एका बरयणाऱ्यान दाखोवन दिल्लें उणें. पूण खुर्साचो सांजोवां संक्षिप्त तरान नाजूक रितीन आमी समजूच्या प्रमाणे तो दाखोवन दिता. भाव भयणीनो, आमकां देवान जायत्यो शक्ती दिल्यात, सकत पावर्स दिल्यात. आमी विश्वांनी पळयता आमकां 5 विश्व आमकां आसात. भितरले शक्ती म्हणजे समजोनेची सकत, आनीक आमी उडास, इमॅजिनेशन आनीक विल. ह्या संगतीन प्रास आमकां मोग करची सकत आसा. आमच्या जिणेचो संतोश वाडा जाय जाल्यार ह्या मोगाची जिणी आमी समजून घेवचें पडटा. भाव भयणीनो, आमच्या समाजींत, आमच्या कुटुंबांनी, तुमच्याच कुटुंबांनी तुमी पळयतात, एका भुरग्याक समजोनी दिवच्या खातीर कितलें शिकप दिता आमी. 3 वर्सां, 5 वर्सां, 7 वर्सां, 10 वर्सां, 12 वर्सां, 15 वर्सां, MSc करचें जाल्यार आनीक 2 वर्सां, PhD करचें जाल्यार आनीक 2-4 वर्सां. कितलीं वर्सां आमी करशिता. ती मनशाची समजूनी मेळच्या खातीर, जाणवाय मेळच्या खातीर, उपरांत काम मेळच्या खातीर, जिणी वाडून हाडच्या खातीर हें बरें. हें आमी करीत जाय. करता आमी देवाक अर्गां. पूण आमच्या समजून येवच्या की आमकां वर्ती पदवी आसा. देवान एक सकत दिल्या. ती सकत मोग करची. समजूनचें मात्र न्हय, मोग करचें. आमी जर तर आयचें वातावरण पळोवन तर जाल्यार आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या शेजांबरा, आमच्या गांवांत, आमच्या संवसारांत कित्याक थंय मोग ना, झूज आसा. एकामेकाचो जीव काडटात, एकामेकाक द्वेशितात. जर तर आमी आमच्या जल्मांत हाडून वाडून येतना मोगान वाडून आयल्या तर जाल्यार हें सगळें पयस करीत.
आमच्या जिणे संतोष हाडटा चड न्हय समजोनी आमकां गरज, पूण मोग आसल्या वेळार आमकां शांती आनी समाधान आसा. मोग आसल्या वेळार आमकां एकवट आसा, द्वेश ना. मोग आसल्या वेळार एकामेकाक आमी सहाय करता. हे मोग कसो आमकां आसता, कसो आमी वाडोवणेचें म्हणून कुर्साचो सांजवो आमकां शिकयता. देखून पयल्या सुवातेर हांवें सांगचें कितें म्हळ्यार, कशें आमी जानवाय खातीर समजोने खातीर जायतीं वर्सां, जायतो खर्च, जायती वावूंट आमी काडटा गी. तशेंच देवान दिल्या ह्या मोगाच्या सत्तेन वाडच्या खातीर आमी प्रयत्न करूं जाल्यार आमची जिणी खंडीत जावन नंदन जाता. मोग जायते तरेचो आसा. एक इरोटीक म्हणटा आमी, सैमीची ओडणी, कुडीच्या ओडणे प्रमाणे मोग. दुसरें संबंदांत, म्हणजे आवयक आनी भुरग्यांतय, दादल्यातय बायलेतय असो मोग, ताका फिलिया म्हणटा. तिसरो आगापे, म्हळ्यार आमी दुसऱ्यांच्या संतोशा खातीर मोग करता. हो वर्तो मोग जावन आसा. आमच्या संतोशा खातीर सर्वेस्परा देवान आमचो मोग केलो, आपणाच्या पुताक आमचो सोडून धाडलो. तशेंच आमी संतोशान वाडत जाय जाल्यार न्हयशें आमच्या कुडीच्या आकर्शणा प्रमाणे मोग करचें, न्हयच आमच्या संबंदांत, कित्याक तो म्हजो भाव, ही म्हजी भयण, पाप्पा मामा म्हूण मोग करचो, पूण गरजेवंतांक मेळिल्ल्यांक संतोश दिवच्या प्रमाणे आमी मोगान चलचें. हे हो जावन आसा क्रिस्तांव मोग. देव आमचो बापूय ताची जिणी मोगांत आटपून आसा. आमी जर ताचीं भुरगीं आमच्या जिणेचें मुख्य लक्ष्यान, न्हय समजोनी बगर मोग. कित्याक आमी देवाचीं भुरगीं जावन आसा. इतलें मात्र न्हय, जर तर देवाचो ग्रंथ म्हणजे बायबल उक्तकन पळोवन जाल्यार, नवो तस्तामेंत पळोवन जाल्यार परतून आनी परतून स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां सांगता, एकामेकाचो मोग करा म्हणून. इतलें मात्र न्हय, आमच्या जिणेच्या सांजेर आमची झडटी जाताना आमची झडटी जावची आमच्या मोगाच्या जिणेंत. तर आमच्या मोगाची जिणी कशी आसा म्हणून आमी समजूंक जाय. त्या जिणेक आमी फावो तो एटेन्शन दिवंक जाय. वाडोवणे सारकें करीत जाय, फुलां जाय, फळां बरी जाय. हाचे विशयान कुर्साचो सांजो हांव ह्या आत्मीक ग्रंथांत, आत्मीक गितांत तो बरयता, नाजूक तरान बरयता. ताका सांत म्हूण पासन 300 वर्सां जातात. अशें हें गीत, नाजूक गीत, खंयच मेळनातलें गीत आमकां आमी जर समजूंक प्रयत्न करूं, आमकां भोव उपकारा पडटले. दुसरें भाव भयणीनो, आमच्या सदांच्या जिणेंत आमी जायत्या संगतींनी आमी मेते जाता, मग्न जाता. जायते रटावळी आसात, पूण थोड्या पळोवपी आमकां एक देवाचो उजवाड येता. तेन्ना आमी चिंता, मनशाची जिणी मोटवी. कितलीं मरणां आमी पळयल्यांत. काल आसलो मनीस आज ना. मनशाची जिणी मोटवी, म्हळ्यार म्हजी जिणी मोटवी. आनी सर्गी वेची वाट अशीर, अशी जावन आसा गेट सर्गराजाची म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त. आनी संवसाराच्यो वस्तू आज आसात, फाल्यां नात, पळकी त्यो. तांकां चड मोल ना. जाय आमकां तो वस्तू जाल्यार त्यो उरनात. हर एक संगती नपयस जातात. आमी मरतना आमच्यो ह्यो वस्तू आमी व्हरिना आनी वेळ काळ उरना. आमकां रावना तो वेळ काळ वेता. देवान करची झडटी नितीची, कोट्यांक ससनाची
कर्ग मेळटा, बऱ्या सत्सांचें सूख मेळटा. देवा मुखार आमी नितीवंत जाल्यार खंडीत जावन आमची जिणी नंदन जातली. हें सगळें चिंताप आमच्या जिणेच्या थोड्या घडये आमच्या मतींत येवंक पुरो, खंडीत जावन येता. आमी आतां करेजमाच्या दिसांनी आसा. परतून परतून ह्यो संगती विशयांत आमी आयकता. ते आयकता मात्र न्ही, ते दुसऱ्या विशयी चिंता मात्र न्ही. मरना गेल्ल्या वेळार मरना विशयांत, आनी कितें ह्या एक्सिडेंट जाल्ल्या वेळार ताच्या विशयांत, आनी कितें लॉस जाल्ल्या वेळार ताच्या विशयांत. बघा, आमकांय तशें घडोवंक साध्य आसा. तर आमची घडी येतना आमी तयार आसा जाय. हो जावन आसा जाय आमचो निचेव. आमची घडी येताना आमी तयार आसा जाय. तयार आसा जाय न्हीच हेरा संगतीने. बघा, चड जावन आमच्या मोगाच्या जिणयेंत क्रिस्तांव जिणयेचें लक्षण मोगाचें, क्रिस्तांव जिणयेची जडती मोगाची, क्रिस्तांव जिणयेचें सैम मोगाचें. हातूंत आमी बरें जिणे जिवंक जाय, वाडोवन येवंक जाय. हें चिंतून एकलो मनीस बदलूंक साध्य आसा. तूं आनी हांवें बदलूंक साध्य आसा. बदला जाय म्हूण देवाची खुशी, आनी आमी बदलता. हें दोन रितींनी आमकां सांगूं जाता. एक खोटो मनीस देवाकय भियेना, मनशाकय भियेना म्हूण आसलो मनीस कितेंय देवाच्या काकुळीन ताच्या मती उजवाड आयलो जाल्यार तो ताचें पाताक रडटा, कुमसार जाता, नवी जिणी जिवंक सुरू करता. हें पयलें स्थान जावन आसा. हाका प्युरिफिकेटरी स्टेज म्हणटा, पर्गेटिव्ह स्टेज. म्हणजे त्या स्टेजीचेर तो ताचें पाताक सांडटा. तो पडटा जाल्यार परतून उठता, प्रयत्न करता. दुसऱ्या स्टेजीचेर, दुसऱ्या अंताचेर तो बरी जिणी जियेता. तो प्रॅक्टिसस वर्च्यू तो प्रॅक्टीस करता, पूण जडटा, मागणें करता, रजार करता. आनीक करेजमांत आमी करच्या प्रमाणे आमी प्राजीत करता. अशें आमी नितळ आनी नितळ जाता. देवा कडेन मागता, म्हजो आत्मो नितळ कर सायबा म्हणून. हें दुसरें अंत. तिसरें अंत, आमी नितळ जाल्ल्या वेळार आमचो आत्मो देवा लागीं एकवटता. तिसऱ्या अंतान देवा आनी आमच्या मदें एकवटाचो संबंद जाता. तो एकवटाचो संबंद आमच्या सादारणाच्या जिणेंत जावंक जाय, वा गुपीत जिणेंत जावंक जाय. हें हांव तुमच्या लागीं सांगूंक आशेतां. पयलें, हर एका मनशाच्या जिणेंत ताचें थंय बरेंपण आसा, बरें मन आसा तर जाल्यार, ताका मोगांत सतांत नितीन वाडोवंक आशा आसा जाल्यार, ताका सत्नाचें जिवीत जायचें जाल्यार ताणें पाताक सांडी जाय, पातकां पयस करीत जाय. पयलें स्थान. पातकां पयस केल्या पावना ताणें शेगूण जोडी जाय. ही मस्ट हॅव वर्च्यूज. नीत, सत, परस्पर सहाय ताणें करीत जाय. ताणें शेगूण जोडी जाय. आमी शेगूण जोडी जाय, प्राजीत करीत जाय, मागणें करीत जाय. हें आमी करेजमांत पळयता, सदांच आमी करता, पावना. तिसरें, देवा लागीं एकवट जाय. म्हळ्यार देवाक आड आसचें कसलेंच आमच्या जिणेंत आसूं नजो. जावं आमच्या मतींत, जावं आमच्या जिबेंत, जावं आमच्या काळजांत देवा विरोध कसलेंच आड आसूं नजो. ही आमची सादारणाची भाग्यवंतपणाची जिणी, हे भाग्यवंतपणाची वाट. देवा थंय असो एकवट नाना ते तरान आसत. म्हणजे चड आनी चड अखंड आसत. ह्या पाताक नातल्या वेळार देवा थंय एकवट आसत. त्या शिवाय वो देवाचो एकवट गुपीत रितीन आसूंक साध्य आसा. गुपीत रीत म्हणजे
तो मिस्तीक रितीन आसूंक साध्य आसा. ह्या मिस्तीक रितीन आसो देवा कडेचो एकवट हाचे विशयी कुर्साचो सांजो हांव आयच्या ग्रंथांत तो बरयता. ते आमी समजून घेवंक प्रयत्न करया. पयल्या सांजान तो सांगता, इंग्लिशान हांव वाचता मागीर भाशांतर करता. Where have you hidden, beloved, and left me mourning? You fled like a stag after wounding me. I went out calling you, and you were gone. देवाक आशोवन लारेवन आसलो आत्मो समजून घेया भाव भयणीनो. आमी मिसा बेता कुमचो जाता सक्रमेंत घेता कित्याक देवाक आमी आशेता. कशें मेरू नितळ उदकाच्या झरीक आशेता गी तशें आमचो आत्मो देवाक आशेता. देवाक आमी आशेवन ताचे कुशळ म्हण जियेल्ल्या वेळार आमी चिंतिनातल्या घडये एक विशेश तरान ताचो अनुभव आमचे थंय येता. ह्या घडयेंतान भाव भयणीनो तुमी समजूंक जावं कितें सांगता तें म्हणून. नेईस आमी शेगूण झडटा देवा लागीं एकवटो नासता. त्या शेगुणाचो त्या एकवटाचो अनुभव औचित्य तरान आमी चिंतिनातल्या वेळार चिंतिनातल्या घडये चिंतिनातल्या रितीन आमचे थंय येता. तो कसो येता म्हणल्यार आमी नेना जावं पुरो. ती जावन आसा देवाची भेट. कसो एकलो प्रेमी आपणाच्या स्त्रियेक भेट करता, तिका संतोष दिवच्या खातीर चिंतिनातल्या वेळार भेट करता गी तशें आमच्या आत्म्याचो प्रेमी देव आमच्या आत्म्याक म्हणजे ताच्या पोतीनीक म्हणजे आमचो आत्मो देवाचे पोती आनी देव जावन आसा आमचो प्रेमी आमचो पोती. देव आमच्या आत्म्याची भेट करता. ती भेट ताची भेट ताच्या जिणेच्या रिती प्रमाणे आसा शिवाय आमच्या जिणेच्या रिती प्रमाणे न्ही. ताच्या विशेष रितीन तो औचित्य आमकां भेट करता. एक जगल्यान आयिल्ल्या वेळार आयिल्ल्या बरी भेट करता. आमीचे एकदम आजाप जाता. आमकां समजना की कितें जालें गी म्हणून, पूण भेटेचो अनुभव आमकां जाता. तो अनुभवा वरवीं आमचे थंय जायते बदलावण जाता. आमची पातकां सोडोवंक आमकां एकदम सुलभ जाता. आनी देवाक आमी आशेता लालयता ताच्या फाटल्यान धांवता. असली घडी एकल्याच्या काळजांत आयिल्ल्या वेळार तो देवाक तितलो आशेता की तो बोब मारता, वेर हॅव यू हिडन? खंय तूं लिपोवन आसाय म्हज्या प्रेमी, म्हज्या मोगा? आनी म्हाका एक सुरे रोडोंक सोडलाय. एका मेरुआ भाशेन तूं धांवलोय. तुज्या फाटल्यान हांव धांवून आयली. तुका बोब मारून हांव धांवून आयली, पूण तो नेपयस जालोय. देखून खंय तूं लिपोवन आसाय म्हज्या प्रेमी, म्हज्या मोगा? हांव तुज्या फाटल्यान रोडोन दुखां गळोवन तुका पळोवंक फाटल्यान धांवून आयली. तूं एका मेरुआ भाशेन धांवलोय. म्हज्या काळजाचे भेट करन तुज्या मोगान म्हजें काळीज फापसून आनी तुज्या फाटल्यान हांव बोब म्हण धांवून आयली, पूण तूं नपयस जालोय. हो जावन आसा पयलो स्टांजा. ही जावन आसा उतरां आमच्या आत्म्याची. जेजू उरले कोण? देवाक उरले कोण? देव जावन आसा आमच्या आत्म्याचो प्रेमी, आमचो पोती. कशें हे चेडू चेड्याक लालयता गी, कशी एक पोतीन पोतीक लालयता गी, कशी एक लालयता गी, तसो आमचो आत्मो देवाक लालयता.
हाचे विशयांत आमी बायबलांत ती जायते फावटी वाचता. वो स्टांजा आमी समतीच तरान समजून घेवंक प्रयत्न करया. पोतीन ह्या स्त्री बोबान म्हणटा, वेर हॅव यू हिडन बिलावेड. म्हज्या मोगाच्या प्रेमी खंय तूं लिपोवन रावलाय. आतां आमी असो अर्थ समजूंक प्रयत्न करता. तूं निजाकी देवाक देवा मोग करता म्हूण सांगताय की देव तुजो मोग गी. जर तर देव तुजो मोग दुसऱ्या संगतीक लबदोवन रावा नाका, खोटेपणान जिये नाका, शेगुणाची जिणी कर. देवा पसंद जावचें मात्र तूं करूंक प्रयत्न कर. जावं तुज्या उतरांनी, जावं तुज्या जिबेन, जावं तुज्या मोतीन ह्या काळजान देवाक पसंद जावचें मात्र कर. तेन्ना मात्र तुका देवाक म्हजो मोगा म्हूण उलोवपाचे हक्क मेळटा. शिवाय तुजे कुशे प्रमाणे तूं जियेताय तेन्ना ह्या दुसऱ्या संगतीन लोबदोन आसाय तेन्ना तुका देवा म्हज्या मोगा म्हूण उलो करचें हक्क ना. जर तर एक चली जायत्या चेड्यांचो मोग करता, एका चेड्याचो मात्र ताका म्हज्या मोगा म्हूण तांचे हक्क ना, तिच्या काळजांत मोग ना म्हूण अर्थ. तशेंच आमी जर तर दुसऱ्या संवसारी संगतींनी लबदोन रावता, आमकां देवा म्हज्या मोगा म्हणचे हक्क ना. आनी आमकां तसले बागी मेळना, तसलो अनुभवय मेळना, तसले देवाचे विजिटी मेळना. सेकंड कितें म्हळ्यार देव आमचो मोग वयत जाल्यार देवाक खुशी पासचें तें सर्व करूंक आमी प्रयत्न करता. आमच्या तांकी प्रमाणे करूंक प्रयत्न करता. म्हळ्यार कोणाक कितें गरज आसा म्हजे वरवीं सहाय करूं जाय तें सहाय करता. कितें म्हज्या मतीक मसराची चिंतना आयली जाल्यार ती पयस करता. देवाक कितें खुशी जाता पळय तें करूंक सगळें म्हज्या काळजान सक्तीन मनान हांव करूंक प्रयत्न करता. ह्या वेळार म्हाका उडास येता. एकली स्त्री येताली तिच्या घोवाक बरें जेवण तयार करचे खातीर सदांच ती मार्केटी वेताली आनी सोदून सोदून विसनार मासळी ती हाडटाली. दुसरे खंयची कितले पयशे जाल्यार हाडटाली आनी बरें नुस्तें करताली. ही जाल्या वेळार ती सांगता, हे म्हज्या पोतीक बरें पसंद जाता, ताका खुशी जावचे खातीर हांव हें प्रयत्न करतां. असली चिंता पळय त्या स्त्रियेच्या काळजांत आसलें, म्हणजे आपणाच्या पोतीक संतोश दिवचो म्हणून. आमच्या कुटुंबांनी असंच घडटा. पोतीक ह्या पोतीनी संतोश दिवच्या खातीर ती वावुरतात. तशेंच आमच्या आत्मीक जिणेंत ती घडोवंक जाय. देवाक आमच्या बापाक संतोश दिवच्या खातीर आमी ताका संतोश दिवचे हर एक संगतीनी जोडोवंक करूंक आमी प्रयत्न करीत जाय. हो जावन आसा सायन, ही जावन आसा सायन आमी देवाचो मोग करता म्हणून. शिवाय देवा देवा या हालेलुया या दुसरें कितें करना, बेश्टें बोब मारल्या वरवीं देवाचो आमी मोग करता म्हणून आमकां सांगूंक जायना. देवाक म्हज्या मोगा म्हूण उलो मारूंक जायना. कित्याक आमचें काळीज खंय आसा, आमची जीब मात्र एका कुशीन वेता. सबार पोटी अशें घडटा तें घडचें न्हय. पूण हांगा कितें म्हणटा, वेर हॅव यू हिडन बिलावेड. म्हज्या पोती, म्हज्या प्रेमी खंय तूं लिपोवन रावलाय. लिपोवन रावलाय कित्याक? देव दोळ्यांक दिसना, विश्वाक मेळना, मतीक समजना. देव मिस्तेर जावन आसा. देव मिस्तेर जावन आसा. आमी देवाक सडी पळय जाय जाल्यार रानाक, गुड्याक आनी खंयच्या टावणाक लांब लांब पयन करून वचची गरज ना. थंय गेल्यार आमचे विश्वाचे तृप्ती मात्र आमकां मेळटा. वी सॅटिस्फाय आवर क्युरियोसिटी, वी डोंट मीट गॉड. देवाक भेट करचे खातीर, देवाक मेळचे खातीर तुवें थंय थावन ते 200-300 किलोमिटरांचे पयन करून वचची गरज ना.
आमचो देव लिपोवन रावला. आमचो देव आमच्या विश्वांक मेळना, आमच्या दोळ्यांक पळोवंक जायना, आमच्या कानांनी आयकूंक जायना, आमच्या जिबेन साकोवंक जायना. आमचो देव मिस्ते जावन आसा, आमचो देव स्पिरीट जावन आसा. तो लिपोवन रावला. तो लिपोवन रावला तर जाल्यार आमी ताका पळोवंक वचा जाय आमच्या भावार्थाच्या जिणेंत. शिवाय आमकां खुशी करच्या आमच्या विश्वाच्या संतोशान न्हय. कित्याक आमी विश्वांनी पळयता गे, विश्व म्हळ्यार पंचेंद्रिया, 5 सेन्सास. कित्याक आमी विश्वांनी भोगता गे तें देवातावन पयस आसा. कित्याक देव विश्वांक सांपडना. म्हळ्यार देव दोळ्यांक दिसना. तुका जर दिसता ताका तूं देव म्हूण आराधन करताय, तूं बोंब्यांची पुजा करताय. परतून सांगता, देव दोळ्यांक दिसना. देव पवित्र जावन आसा, मिस्ते जावन आसा, स्पिरीट जावन आसा. अशें आसतना दोळ्यांक पळोवन तूं देवाक दोळ्यांनी पळोवंक आनी दोळ्यांनी पळयल्लें देव म्हूण समजोवंक आनी ताका आराधन करून तूं मुखार वेताय जाल्यार आशेताय जाल्यार तूं बोंब्याची पुजा करताय, देवाची पुजा करिनाय. भाव भयणीनो समजून घेयात आतां. आमची जिणी निजा देवाची, आमचो मोग निजा देवाचो. निज देव मिस्ते जावन आसा, तो स्पिरीट जावन आसा. दोळ्यांक तो दिसना, कानांक तो आयकना, जिबेक तो लागना, आमकां आपलो मेळना. तर ताका सोदून वचचें कशें, ताका मेळचें कशें? भावार्थाच्या जिणेंत. आमच्या भावार्थाची जिणी आमी वाडय जाय, चडय जाय. तेन्ना आमकां भावार्थ उक्तो जाता. आमकां एनलायटनमेंट मेळटा. भावार्थ आमकां मोतीचो उज प्रकाश सांगता. आनी जगल्याण्या बरोबर आमचो पोती देव मिस्ते जावन आसा, देव लिपोवन आसलो देव आमकां दिश्टी पडटा. म्हज्या मोगा खंय तूं आसाय, खंय तूं लिपोवन रावलाय, वय. हांव जर तर भावार्थाच्या जिणेंत जियो लिपोवन आसलो देव म्हाका पळोवंक मेळटा. हेंच भाग तुमकां आनी म्हाका फावो जावन दी. आमेन.